चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या मणकामती कार्यावळीक तुमकां समजतात माय महोत्सव आनी उर्बेवरीत येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळींत आमी मातशी वेगळे तरेची भासाभास करता. हातून म्हणजे जशें एक जेवण रांदतात तातूंत जायते भाशेचे सांबार आसता, थोडे फावटी गोड आंबट तीख कोडू तसल्यो थोड्यो गजाली आमकां ह्या खिणांत उलोवच्यो पडटल्यो. कारण आमच्या मदें जो आर्टिस्ट आसा, आमच्या मदें जो कलाकार आसा, एक रायटर डायरेक्टर आसा, तो ताचें मन वेगळें, ताचो स्वभाव वेगळो म्हणटच वेगळें कितें तरी तुमच्या पासत. आयच्या कार्यावळीचो आमचो मानेस्त पिटर फर्नांडीस, पिटर दे मायना ह्या नांवान ताका सगळ्यात वळखतात. म्हणटच पिटर आयच्या कार्यावळींत मागीर म्हाका येवकार. तुकाय नमस्कार. खरें म्हणल्यार खूब आदीं पिटर ह्या कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार येवंक जाय आसलो, पूण आमी कसलोच भेदभाव दवरिनात, हो व्हडलो हो ल्हान, कारण ताचो अनुभव खूब वर्सां आदलो. म्हणटच पिटर आमी सुरवात तशीच करुया. भुरगेपणार पयलोच तूं ह्या पालकाचेर कसो भितर सरलो? खरेंच तुका सांगतलो म्हणल्यार तेवदन बाब, हांव 1979 वर्साक जेन्ना एक डायरेक्टर खेळ शिकयतालो बेनावलींक, आनी ताका म्हणटाले गॅबी दे काना, ताणें आमच्या मायणीच्या गांवान एक घर काडलें. आनीक तो म्हाका एक दीस भेटलो, म्हज्या भावाक वळखतालो तो. तेन्ना म्हणूंक लागलो, तुजो भाव पळोवंक बरो दिसता, स्मार्ट आसा, जाल्यार आपल्या खेळांत काम करतलो काय म्हणून म्हज्या व्हडल्या भावान म्हाका सांगलें. आनी हांवें हांव खुशाल जालो. केन्नाच हांव खंयच्या तियात्रान खंयसर स्टेजीर चडोवंक ना, आनी एक म्हाका संदी मेवता म्हणून तेन्ना हांवें ताच्या खेळांत नाचलो, गॅबी दे काना म्हणटा तेका. म्हणजे हे खेळांतल्यान तुजी सुरवात जाली. आनी आयज तो निम्माणो जो नाचला तो खंय नाचला? हांव निमाणो नाचला तो एक नावेलींचे आमचे ते डायरेक्टर, तेचें नांव विसरलो हांव. 6 म्हयने फाटीं ताच्या तियात्रान नाचला. ताचो एक एक्टर पावना म्हणून ताणें म्हाका चान्स दिलोलो. तेचें नांव ग्लोरिया. ताच्या तियात्रांत हांवें काम केलां. म्हणटच खेळान सुरवात केली, आयज तूं तियात्रान आसा, आनीक मदलो काळ खेळ तियात्र करून तो मुखार वचत आसा. हय, त्या उपरांत खंय पावलो? ते उपरांत 1982 वर्साक आमचो तुमी सगळे वळखता आसतले झेवियर दे मायना. तो भुरगेचपणान ताणें शिकयलो रिनकारी तियात्र म्हणून. आनी तेन्ना गांवच्याच भुरग्यांक, सगळ्या वाड्यावयल्या भुरग्यांक घालून ताणें तो तियात्र शिकयलो रिनकारी. आनी तेन्ना हांव त्या तियात्रांत हिरोवाचो रोल करतालो. ते उपरांत ताणें रोमांक काडलो नेक्स्ट इयर. सो मागीर एक साक्षीदार कंटिन्यू हांव तियात्रांत वचत रावलो. पूण ही सुरवात जी खेळांनी केल्या, ह्या खेळांक कार्नवालाच्या तेंपाक तूं खेळांनी न्हेसतालो. हेजो झेवियर दे मायनाचो खेळ 82 नाचल्या उपरांत म्हाका दिसता 86 मिलाग्र ते चांदोर येयलो म्हज्या घरा लागीं आनी म्हणूंक लागलो आपल्या खेळांत एक्टींग करून तुका खोशी आसा. हांवें वय. सो तेन्ना हांव गॅबीक सावन तियात्र झेवियराक सावन मागीर मिलाग्रिसाक गेलो. ते उपरांत हांव चलत रावलो माटी दे म्हाका कॅजी दे कुडतोरी. आनीक जेन्ना कॅजी दे कुडतोरीचो भाव सोंपलो सांजवेळा दिसाक बांयत पडोन, सो तेन्ना ताका ती संदी मेळोंक ना त्या वर्साक खेळ करूंक. सो आमचो ग्रूप बेकार उरतालो. सो तेन्ना हांवें पावलां मारलीं तो खेळ सुरवात करपाक. आनी तेन्ना सावन हांवें पिटर दे मायना म्हणून हांवें म्हजें पेन चालू केलें. आनी तेन्ना सावन आयज मेरेन तूं तुजें म्हज्या स्वताचें. तुवें कितल्यो सुमार प्ले बरयल्यो? म्हणल्यार म्हाका दिसता 33 इयर्सांतली म्हाका त्या खेळाच्या पूण 4 वर्सां कितें म्हाका ब्रेक रावचो पडलो, कित्याक हांव बार्जीर काम करतालो. हांव कॅप्टन आसलो बार्जीर, आमच्यो मायनींग बार्जी आसा. ते 4 वर्सां म्हाका ते पोस्ट मेळ्ळो उपरांत म्हाका लीव मेळनासली. सो 4 वर्सां हांवें ब्रेक घेतलो. उपरांत
हांवें परतून सुरवात केली. म्हणटा तुवें कितल्यो सुमार म्हणजे प्ले तुवें 2 वर्साक 3 ओके म्हणजे जायत्योच प्ले. आतां पिटर आमी कार्नवालाचे खेळ बरयत आसतना सगळें मोज्यानूच करूंक जाता काय दुसऱ्याचो कोणाचो तरी जाग्यार घालूंक हात जाय पडटा? ते हातून बाब सांगतलो म्हणल्यार खेळ म्हणटा तो एकल्या डायरेक्टराच्यान करूंक जायना. जेन्ना तो खेळ केन्ना इजी पडटा, समज सगळेच एक्टर पेस घेतात, एक एक्टरान खंयच्याय आपणाच्या गांवांत एक पार्ट हाडली तेन्ना तो कार्नवालाचो खेळ इजी कसो दिसता. आनी समज एक्टर खंयच्यार आमच्या गांवांत प्ले हाडिनात, पेस घेनात, तेन्ना डायरेक्टराक खूब पेस पडटा तो कार्नवालाचे 15 प्ले करूंक 3 दिसांक. आतां कार्नवाल कॉमेस जालो हो कार्नवाल 3 दिसांचो, पूण हितून थोडे आमचे जायते आमी पळयतात की ते शेनवारा दिसा कॉमेस करतात, ज्या दिसा कार्नवाल आसना. तूं कसो करता? हांव शुक्राराक सान एक पाटी शुक्राराक सुरवात करता, शुक्रार शेनवार आनी 3 दीस. म्हणटच लोकांचीय मागणी आसता. कित्याक त्या दिसांनी फेस्तां आसता न्हू, शेनवाराचे फेस्तां आसा. आनी समज आमचे 3 कार्नवाला बूक जाले, म्हजे लागीं फकत 15 जागे करूंक जाता, 16 जागो करूंक जायना, दिसाक 5 जागे करता हांव. सो उरले जाल्यार आमी तांकां रिक्वेस्ट करता मातशें पयल्या दिसाक करया रे. मागीर ते पयल्या दिसाक अरेंजमेंट करतात. आतां तुजे अशे थोडे सुवाते आतां इतलीं वर्सां तूं आपले पार्टी मुखार हाडल्या उपरांत थोडे लुगार तुजे सेगूर करून दवरलेले आसतात, म्हणजे जे पार्टी मागोन घेतात ताणें तुज्यो सुवातो राखून दवरलेल्यो अशें कितें तरी? हय, एक्चुली कुंकळ्ळी, चिंचेल्ली ते 2-3 जागे आसात म्हजे. ते कितें म्हणटात, पिटर तुका आमी सांगचे नात, तुमी होच टायमार तुवें येवन थिंगा बॅनर मारूंक जाय. जेन्ना हांव एक म्हजो आर्ट पोस्टर छापलो म्हणटकच हांव तांकां तो पोस्टर धाडटा, आर्ट वर्क धाडटा, पयलोच मातशें रिमायंड करता म्हणजे हांव येता. सो मागीर हांव ते बॅनर वचून थिंगा मारता. आतां तुवें पयलींच सुरवात केल्या आनी आयचो काळ हातूंत खूब फरक आहा. आयचो काळ म्हणलो आयज आमकां जायत्यो डिफिकल्टी येतात, संगीताक, कलाकारांक, सगळ्याक, अरेंजमेंटाक जावं ज्या सुवातेरी ह्यो पार्टी घालतात थंय आडखळी येतात, पयशांची अडचण, अशें जायतें कितें कितें फेस करचें पडटा त्या काळार आनी आयच्या काळार? ना, तशें कांयच ना. पूण आमी डायरेक्टर म्हणटकच आमकां पसंद तेजे भुरगे चूज करतात. आनी पयल्या भुरग्यांक विचारता, बाबा तुका आमी चूज केला, तूं कॅड करचो ना मरे? कित्याक एका एक्टरान कॅड करप म्हणजे डायरेक्टर त्रासान पडप, कारण ताचेरूच तुका डिपेंड रावचें पडटा आनी करचें पडटा. आतां संगीत सोंपेपणी करूंक जाता? संगीत म्हणजे आमी पयलें संगीत म्युजिशियनां रेडी करून दवरतात. म्युजिशियन व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्युजिशियन नासोन जायना. आनी दुसरें म्हणल्यार ती ऑर्गनाक घातलें म्हणल्यार ताका शो येना. म्हणजे तुका ब्रास ट्रम्पेट ही जायच. आतां हांवें ट्रम्पेट, सॅक्स, ऑर्गन आनी ड्रम घातला. हांव त्या भायर हांव केन्नाच करिना. म्हाका सॅक्स, ट्रम्पेट, ऑर्गन आनी ड्रम घालताच हांव. आतां एक आमी पळयतात कार्नवालाच्या खेळांनी एक आदी परंपरा आसली की मोड मारपाची, म्हणजे तुजो जो ग्रूप आसता म्युजिकाचो तो अशी मोड बी मारून ते. हय, खरेंच तुका सांगतलो म्हणल्यार हांव मायणांतल्यान भायर सरता आसतना पयल्या कांडे कुर्साचे लागीं वयता आनी थंयसर मोड मारता. एक ओपनिंग कोरस, वेस कोरस म्हणटा आनी येता. आनी आतां समज कुंकळ्ळे गांवांत गेलो, ताचो मांड आसता. सुरवात करचे पयलीं आमी त्या मांडार वतात ते आमकां आनी थिंगा वाजयतात आनी एक कांतार म्हणूंक लायतात. एक कांत, ओपनिंग कोरस, वेस कोरस म्हणून मागीर चालू. हय. आतां थोडे कडेन जे भाशेन तूं म्हणटा तशें ट्रेडिशनल जे सुवाते आसात की जसो मांड तसो थोडे गांवांनी थोडीं घरां आसतात, थंय सुरवात करून मागीर गांवांत अशें कितें तरी? ना, तशें कांयच ना. आतां चिंचणी दांड्या एक मांड आसता, पूण तो सारको इतलो कोर मांड. पयलें कितें जातालें, तूं तो ते रस्त्यान क्रॉस जाता जाल्यार ताका बॅड करिनासलो, एक कांतार म्हणून आसलो तुजो ताळो पडटालो. एकल्याक पळोवन सगळे डायरेक्टर भिताले, ताका क्रॉस करून वचनासले, दुसरे वाटेन तरी वयताले. तो हांवें म्हज्या जिवितान पयला म्हणटा तो एकूच मांड दांड्या वाड्यार. आनी थंय तुजी वर्सान वर्स तूं? ना, वर्सान वर्स तसो वचनासलो. पूण समज म्हाका ते वाटेन वचोंक पडटा जाल्यार तेच्या गांवांत पडटा थिंगा बॅड करूंकूच जाय, जाल्यार रोजार तरी करूंक जाय.
जायत्या जाणांक त्रास जाल्यात पूण त्या जाणां जावन हांव पयलोच भियेतालो. म्हणजे दर वर्साक तुज्यो ह्यो प्ले पॅक असतात? पळय देवा कृपेन पॅक आसताच. केन्ना एक चुकली सांगूंक जायना न्हू कितें तें, पूण सद्याक पॅक आसताच. कोरोनाचो काळ तुका मातसो त्रास पडलो आसता? ना, कोरोनाच्या टायमार म्हणल्यार तियात्रान म्हाका सांगतलो म्हटल्यार गेल्या त्या वर्सा कांय खेळ शिकोवंक ना. गेल्या त्या वर्सा म्हजी भलायकी मातशी बरी नासली. 2 फावटी रिहर्सल मारल्यो पूण म्हाका दूख भोगली हो खेळ बंद करपाक. पूण हांवें पयले बाब सेल्वीन ब्रागांचा वाजतालो म्हाका 3 वर्सां पासून, म्युझिशियन ट्रम्पेट सेल्वीन ब्रागांचा, सी ब्रागांचा. हांवें ताचे लागीं पयलें विचारलें, सेल्वीन बाब म्हाका अशें जालां, तुका कोण तुका हूं वचोंक मेवतलें? पयलें कित्याक तांकां मेवना जाल्यार तांचे 3 दिसांचे गेले. सो ताणें म्हाका एकूच म्हणलें, पिटर बाब भियेना काय, म्हाका जाय तें आहा मरे. तेजें परमिशन पयलें गेल्लें, मागीर भुरग्यांक म्हणून खंय तरी धाडलेंच. गेल्या त्या वर्सा 21 वर्सां कांय करूंक ना. आतां ह्या वर्साक तुजो? ह्या वर्साक हांवें ऑलरेडी रिहर्सलो चालू केल्यो. हे वर्साक तुजी पार्टीची नांवां कितें आसात? म्हजें पार्टीचें नांव म्हणल्यार बोणकोण, उजवाड आनी डॉलर. बोणकोण, उजवाड आनी डॉलर. डॉलर. उजवाड, डॉलर आनी बोणकोण आसत जाल्यार बरें दिसपाचें. ना, फुडें हांवें तुका सांगलां. म्हणजे डॉलर घेतल्या उपरांत बोणकोण पावला. ओके. आमी तुका व्हड आनी व्हड यश आवडटात, कारण ह्या वर्साक तुज्यो प्ले बरे भाशेन मुखार वच्च्यो, कारण फाटल्या 1-2-3 वर्सांक जायतो दुकोळ आयलो, जायते आमचेर वायट आयले, आनी तितूंतल्यान आतां आमी एका बऱ्या उजवाडा कडेन वेता. म्हणटच ह्या उजवाडा उद्देशी तुज्या प्लेयांकूय उजवाड मेळचो, तुज्या हातांत डॉलर दुडू येवचे, आनीक बोणकोणीत वच म्हणून आनी केन्नाच वचोंक सोदिना. पळय, खरेंच पिटर, तूं तियात्रांनी वेगवेगळ्यो भुमिका पडल्यात. हय, हांवें जायते केल्यात. हिरोचो केला, इन्स्पेक्टराचो केला, पाद्रीचो रोल केला, आराबाचो रोल केला. सो तो भुरगेपणा करत येयला, पूण आतां त्या हिरोचो रोल आमचे लागीं जायना न्हू. आतां आमी हिरो ना. ना, तें आतां आमकां सोबना. सो आतां कितें केलें, पायचो रोल, बावाचो रोल, हांव कितेंच कोत्ता. इन्स्पेक्टराक म्हाका चड उमेद भोगता. खूब खुशाल, कारण तुवें आदींच फुडें सांगलें, कारण जायते फावटी हांव मानिना, हांव हिरो. हें आमच्या मदें उरोंक जायना. दुसऱ्याक आमी स्वाद दिवंक जाय. आनीक जी ऑलरेडी तुज्या उतरांतल्यान तुवें सांगलां, आतां तियात्रा उद्देशी तूं खंय खंय पावलो? हांव गोंयांतूच पावला, भायर खंयसरूय पावंक ना. हांव वेलंकिनी मातशें गेला, मार्किसाचो घेवन, मार्किस पेरेरा तेजोच घेवन हांव मातशें वेलंकिनी गेला म्हणटच. आतां खंयचे सुवातेर तियात्रांक बरो प्रतिसाद मेवता? पळोवचें, आतां लंडनूच चलता न्हू. ना, म्हणजे गोंयांक खंयचे सुवातेर, खंयच्या गांवांत लोक तियात्राक बरो उलपोटी घालून येता? खरेंच म्हळ्यार कोंकणी मोगी आसता त्या गांवांत देखून जालो जाल्यार आमच्या मायणीच्या गांवांत जालो, मायणाक लोक बसताच. अशें ना म्हणून कांयच ना. कोंकणी तियात्रां कोण पयस करिना पळोवंक गेले जाल्यार. फकत हॉलांनी मातशें कितें जाता, थोड्यांक जाता, थोड्यांक जायना. तेन्ना जाण एकल्याचें नशीब. कारण हालीं आमी पळयतात की हॉलांनी चडसो लोक भायर सरोना. आतां कारण कितें हें हांवूय नको. दिसतालें की केन्ना तरी भासाभास करून हाचेर उजवाड घालचोसो. ह्यो वायट दीस जे तियात्राचेर येतात, आमचे कलेचेर, आमचे संस्कृतीचेर, आमचे मायभाशेचेर येतात, हे आमी जाता तितले पयस करूंक जाय, पूण सगळ्यांनी एकठांय येवन. हय, पूण थोड्यांक लोक जाता, थोड्यांक लोक जायना. कारण आमकां हॉलांय तितली ना फावो तितली. तरी आसतना हॉलांक आमी एक शो मांडलो, एक शो मांडून हाडप, हाका जायतो खर्च आसा. कारण हॉलाचो पयसो, एडवर्टिजमेंट, मागीर सगळ्या आर्टिस्टांचो जावं म्युझिशियनांचो सेटाचो खर्च म्हळ्यार कितलोच जाता. आनीक कांय न्हू म्हळ्यार एक 400 अदीक लोक आसत जाल्यार थोडो भोव मेकअप तरी जाता. 400 लोक जायना, मेकअप जायना. आतां जेन्ना तुज्या पदराक ह्यो जायत्यो भुमिका पडल्यो, जावं तुवें एराबाचो जावं पुलीस इन्स्पेक्टराचो जाय, आतां हे कस्ट्यूम डायरेक्टर तयार करून दिता काय तुवें तुजें? ना, हांव म्हजेंच कोत्ता. इवन द हाका आदी गोंयांत नाका, तितून मुस्लिमांचो रोल केल्लो हांवें आख्खें हांवें हाडलेलें. इन्स्पेक्टराचे म्हजे 2-3 तरी सेटां आसतलीं घरा लागीं. कोणा मागल्यारूय हांव दिता, पूण परतून हाडून दितात. सो हांवूच कोत्ता.
हांव डायरेक्टरांक केन्ना त्रास दिना. आनी तुका खंयचोय रोल तुका भुमिका तुज्या हातीन पडल्या उपरांत कितले दीस लागतात तयार जावंक? ते हातून बाब तुका खरें सांगतलो म्हणल्यार म्हाका मातशें एक प्लॉट मेवल्यार पुरो. बाबा भितर सरोन भायर भितर कितें आसा जाल्यार म्हाका रिहर्सलाची जबर गरज आसना. म्हणजे ऑन द स्पॉट देखून हांव स्टेजीर चरोंक म्हाका कॅपेसिटी म्हणटच तूं रोखडोच तातूंत भितर येता आनी रोखडोच तयार. आतां तुवें आयज मेरेन केल्या तातूंतली खंयची भुमिका तुका बरी लागल्या? भुमिका म्हटल्यार हांवें इन्स्पेक्टराचो रोल केलेलो. खंयच्या तियात्रांत? कितें म्हणलें हांवें बोनकोंड. ते आतां आखोच प्ले म्हजेरूच बरयल्ले तेणें आनी इन्स्पेक्टराचो रोल नाना पाटेर कोत्ता न्हू तेजे भाशेन ट्राय कोत्तालो म्हूण जायना जालें तितलें पूण बरें केल्लें सारकी इन्स्पेक्टर. तेका कल्लाचेर बसोवन फोंटां मारून ते भाशेन. म्हणजे केन्ना तरी 4 दीस पुलीस स्टेशनार वचोन बसोन तांचे वागणूक तुका पळोवची पडली? ना ना तशें कांय ना. आतां हे आमी तुजे कार्नवालाचे खेळ हांवें आदीं म्हणलां की ताची मांडावळ करता आसतना तातूंत ओपनींग जावं कांत कॉमेडीचो थोडो भाग म्हाका दिसता तूं प्ले बरयता आसतना कॉमेडी बरयता. आनी ही कांतरां पासून हांव बरयता पूण म्हजी न्ही मागीर सेटअप करता न्हू तेन्ना म्युजीक काडटा म्हजे बार मातशे वयर सकयल चुकतात. हांव कंपोजींग करता करो पूण तेंच कांतार म्हाका स्टेजीर म्हळ्यार म्हजें म्हणोंक जायना. ते व्हडीक फोटी सांगपाची म्हाका गरज ना सोतेंच सांगता. हांव ते स्टेजीर म्हटलें जाल्यार म्हजे लागीं जायना. भुरग्यांक शिकयता पूण केन्ना तरी एक बार चुकता एक उतर घालूंक पडटा काडूंक पडटा. तेन्ना तूं म्युजिशियनाचो सपोर्ट घेता काय आनी कोण? म्हज्या एक्टरांचो सपोर्ट घेता. कोण दिसा कोण तरी सांगता न्ही बाबा हें उतर म्हणून घालूंक पडटा गिडोंक पडटा काडूंक पडटा. आमी हालीं पळयतात की 3 पार्टींक 3 ओपनींग तुजें तशें कितें आसता? ना हांव एकूच ओपनींग म्हणटा. रोखडेंच आनी 2 कांतरां आसतात पूण हांव 3 पार्टी मदें ब्रेक दिना. तूं हे पार्ट जावन थिंगा वच तूं न्हेसोंक वयता म्हणल्यार दुसरें कांतार चालू. म्हणजे तो मदलो गॅप तो भरून काडटा. सो तितून गॅप न्हेसोंक वयता त्या भितर कोण एक कांता तरी आयकता. कोण एक हावजी कोत्ता जाल्यार म्हणटा हांव तें एक्सेप्ट करता ना तर हांव ब्रेक दिच ना. ताचेरूच दुसरी प्ले चालू करता. ओके म्हणजे तूं आतां एक प्लेयांत एकलो हिरो आसा जाल्यार दुसऱ्या प्लेयांत तो हिरो आसो ना त्या कांतरा भितर तेणी न्हेसोंक जाय. म्हणजे तो कॅरेक्टर चेंज? हय कॅरेक्टर चेंज ड्रेस चेंज. 3 प्लेयांतल्यो एक तुजी कॉमेडी प्ले आसता? हय एक प्ले आसता धाकटी ती हांव 20 मिनटांची करता आनी मागीर 45-50 मिनट्स प्ले जातात. 3 धरून एक पॅकेज. आयची रेट आनीक पयलींची रेट हातूंत जायतो फरक आसतलो? फरक आसूंक जाय न्हू. सुरवात केल्या तेन्ना एक पार्टीक म्हणजे एक सेटाक कितले सुमार मेवताले? 3000 तेन्ना जेन्ना हांवें केल्या तेन्ना 3000 मेवताले. आतां ती 15,000 पासून घेतले जाल्यार बजेट जायना. म्हणजे जायतो फरक पडटा. म्हारगाय तितलीच वाडल्या. हय आतां भुरग्याक येतलो जाल्यार आमणाचे विनोदाचें कितें तर मागतात हांव तांकां दिवंकूच जाय न्हय. 3 दीस नाचप इजी न्हू. पूण खरेंच 3 दिसां मदें एन्जॉय जातात? खूब एन्जॉय जातात. थोडे एन्जॉय जाता थोडे टायर्ड जाता थोड्यां कडेन उलोवप शिंजे बुधवाराक उठोंक जायना. तुजो आवाज आसता? ना म्हजो आवाज आसता. पयलो मातशें पडटालो पूण आतां हांव सांगतलो म्हणल्यार आतां चडशें हांव एक्टींग करिना. कित्याक म्हणजे स्टेज आसता म्हाका सगळें चोवपा पडटा. हांव बारीक एंट्री मारता फकत. स्टेज आसता म्हणून समजोंक ना हांव. जेन्ना न्हू म्हाका दिसता 1980 वर्सा राफायल ते म्हाका जाणा तेणें एक स्टेज केलेली फोड्यांची 2 फुटांची वयर हायटीची आनी ताका पड्डे आसताले. ते उपरांत ताजें तेणें म्हाका एक दीस कांसावली आपले प्ले पळोवंक वयलो आनी तेन्ना हांव पळोवंकूच उलो तेणें ही स्टेज कशी केल्या. सो हांवें चिंतलें नेक्स्ट इयर हांवूय करतलो. हांवेंनूय तेजे भाशेन केलें. मुखार फायलो ओपनींग कर्टन मोदें एक कर्टन आनी हाडल्यान फायल्यो. हांवें एका वर्साक केळाक गोड पासून दाखयलेलो. चेडूं गोड घेता तें 10 जाणां मोदें जॉनलांतल्यान गोड घेता तो पासून दाखयलेलो. म्हणजे ह्यो थोड्यो ट्रीक कार्नवालाकूय दाखोवंक मेवतात? कित्याक करूंक पडटात ते जाणां. आमी तियात्रीस
वो खंयचो डायरेक्टर एकट्यात बरोयतात ती 10 जाणांक कसली तरी देख दिवपाक वायट कोत्तात बरें कोत्तात आनी ते भुमिका कोत्ता आसतना एक सॅड रोल आसता. एक आवयचो भुरगो मरता कोणाचो आनी आवय ती फुगा जावन रडटा तेन्ना जायतो ऑडियन्स आपुणूय दुकानी रडटात तो रोल पळोवन आनी तीच मनान धरून ती घरा येतात. आनी कार्नवालाच्या खेळान कितें जाता इश्ट तर दाखयली जाल्यार त्याच जाग्यार ते उठ्ठा अरे तो मेलोलो उडलो मरे हा 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 करून आसतात. ते तांकां पळय सॅड कार्ड जावन घेतला न्हू तांकां घरा घेवन वचोंक मेळना देखून हांव तो कितें मेलो जाल्यार समतो कार्टन हांव बंद कोत्तात आनी उडपाचें. आता आमी एक गजाल आमी डिस्कस करूया की कार्नवालाचे खेळ आनी तियात्र जे भशेन आतां तुवें म्हटलां ताचेरूच की ऑडियन्स आमकां सारको लागीं आसता आनी तो उठ्ठा तो दिश्टी पडटा जायते फावटी जायत्या खेळांनी आनी जाताच तूं तें लिपोवपाचो प्रयत्न करता ना तें घेवन वचोंक जाय तेणी तें सॅड मनांत आहा तें बाबा तें कशें जालां. हय हें खूब बरें पूण हांव कितें म्हणटा की कार्नवालाच्या खेळांनी आनी तियात्रांनी भुमिका करप हें मातशें वेगळें खूब वेगळें. स्टेजीर जाल्यार कोणें तर तुका भितर सिग्नल करूंक मेवता हांगासर ना पयलें प्रॉम्प्ट आतां हिंगा प्रॉम्प्टींग पासून दिवंक मेवना इतले बायहाड जावपाक जाय खेळ म्हणटात ते आनी तेन्नाच एक्टराक जावं कोण चेडवाक तेन्ना वालोर आसता. आनी ऑडियन्स रिस्पॉन्स बरें कितें म्हणटात रे ती म्हणटा भियोना तांकां डॅरिंग येता एक्टरांक म्हणटा ते जमनीक लागीं लोक आसता सोरबोंटणी लोक आसता एशी गेल्या वच तेशी कांयच करूंक मेवना. म्हणटच एक बरो कलाकार घडटलो जाल्यार ताणें खेळांनी नाचप चड गरजेचें सारकें आनी कोणाच्यान सांगूंक जायना. आतां थोडे बरे शेमराल्ले 5 जाण गडे खेळान नाचतना सगळे खंयचो डायरेक्टर जाचो खेळान नाचोन वयचडला. एक्टरांचे घोडे आसत थोडे 10 जाण कोण खेळान नाचोंक ना जाय. म्हणजे आमकां चडसो तियात्र पालकार वेतलो जाल्यार हो बेजीक जो ग्रावंड आसा तो खेळाचो ग्रावंड आनी ह्या खेळाच्या ग्रावंडार आमी तर आमची अखंड पावलां दवरलीं जाल्यार तो उंच पावता. आनी आमकां खूब त्रास पडटात ते वतान बाब एक न्यू भुरग्यांक शिकोवंक एका ल्हान भुरग्याक शिकयता त्या भाशेन भुरग्यांक थोडें शिकोवपाक पडटा हेशी स्टेप मार तेशी मार हें डायलॉग मार. म्हणजे तुवें तुजे खेळांनी नवीं कलाकारां खूब न्यू कलाकार घेतल्यात आनी हांवें सिनियरूय आर्टिस्टांक घालून खेळ केला. मग कितले दीस तुजी रिहर्सल चलता? पयलीं आमी कितें करता म्हयनोभर मारताले आतां एक 5, 6, 7 रिहर्सल इतलेच. पूण भायर जाता कित्याक आतां भुरग्यांक एक्सपर्ट आसतात पयलीं तितले आसनासले तेन्ना रातची येदोल साकाबार करताले तांदळांचो. आतां हे फावटीची टीम तुजी खोडेगांवां बरी आसा आनी हांवें म्हजे पयले एक्टर आसले न्हू सारके एक्सपर्ट तांकांच घेतल्यात. म्हणजे तुजो नदर जी आसा ती तुवें सारकीच मुखार दवरल्या आनी तेच तुजें जें बुकींग आहा तेंवूय कॉमेंस जालें सद्याक 10-12 सुमार पार्टी येयल्यात म्हाका आतां. हांव आजून कोणा वचोंक ना पूण तेणें सांगलां आहा म्हणून एक 5-6 पार्ट्यो जाय पडटल्यो रोखडें जातलें. आनी हांव त्यो कितें म्हण 2-2 एक घेना म्हज्या एक जाग्यार 3. आनीक हातूंत पॉलिटिशनांची थोडी गरज पडटा आसतली. पॉलिटिशनाक गरज पडटाच कित्याक सकाळींचे न्हू 9 प्ले कोणूच घालूंक सोदिना. तो वेळ मातशें मॉर्निंग मिनिस्टर जाल्यार आमकां केन्ना वचोन स्टार्ट करूंक मेवता थिंगा कोण इंचातलो कोण ना जावं खंयचो मांड आसता खंयसर आसता तेन्ना आमी मांडले करून गेले. पॉलिटिशन नासतना कांयच जायना जायच पडटात. पूण म्हाका दिसता फुडाराक जायतो आतां बदल जाला. हय पूण आदीं सगळें तांचेरूच डिपेंड आसतालें पूण आयज तितलें ना तो हें ना आदीं तांचेर डिपेंड नासले पूण हांव ह्या फिल्डांत आसा ते भाशेन कुंकळ्ळे चिंचणी थिंगा पॉलिटिक्स नासले ते बोटीर काम करताले सगळे सिमेन एक फावटी भितर सरलो म्हणटा तुका चिंचोणीचो भायर सरोंक मेवना. जेन्ना ते दांड्या मांडार म्हणटात न्हय थिंगा गेलो आनी तांकां ती प्ले बरी लागली ते घेवन गेले कितले पयशे पडो यो म्हणल्यार ताचो दोल फोडटात. अशें आसलें पयल्या काळार.
म्हाकाय एक उगडास येता कारण रातची 12 जाली आमी कार्नवालाचे खेळ बंद केले तरी पूण एक तरणाट्याचो जमो कसोच आयकना कारण सिंजीचो बुधवार कॉमेस जाता पूण तांकां खेळ जाय म्हणल्यार जाय सो तांकां समजावन ते चड चिंचणी कुंकोळ्ळे त्या वाटेन चलता आमी त्या वेळार एकूच पार्ट केली कारण आमकां जें कितें आसा तें ब्रेक करूंक नाका आसलें तरी पूण म्हणजे जायत्या वर्सां आदीं सो ह्या खेळांतल्यान जायतें बरेपण येता जायते लोकां मदें लोक तुका लागींच्यान वळखता पिटर कोण हे लोक लागींच्यान वळखता आनी सगळ्या कलाकारांची वळखूय लोकांक बरे भाशेन जाता म्हणटकच जे भाशेन पिटरान सांगलां ते भाशेन तरणाट्यांनी आजुनूय तुमकां वेळ आसा कोणेय तर तुमकां आपयले तुमचे लागीं घडटा तुमची भलायकी बरी आसा जाल्यार केन्नाच ना म्हणूं नाकात मुखार वचात आयज ना फाल्यां तुज्या जिवितांत तूं नामनान जोडटलो पिटर बाब तुवें तुजो मोलादीक वेळ दिलो आनीक आमच्या स्टुडियो मेरेन आयलो लोकांक समजलें आसतलें पिटर ते मायना म्हणजे तूं मायना गांवचो म्हणटच तुज्या वावराक आमी व्हड आनीक व्हड यश आवडटात तुज्यो कार्नवालाच्यो पार्टी खोडेगान वचो आनी त्यो बऱ्योच गाजो बरीच नामना मेळो खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान आयच्या ह्या भासाभाजींतल्यान आमी थोडे लोकांक दिलां तेच भाशेन ह्याच मिडियाच्या नांवान काळजाचे कलायकतान तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं तुकाय देव बरो ती वचून बाबा कित्याक तुवें प्रुडंट मिडिया तुवें येवन म्हाका संदी दिली म्हणून चड आनी चड देव बरें करूं इतल्यानूच पिटर फेर्नांडीस पिटर दे मायना हाच्या सांगताक आयची ही मणकामती कार्यावळ हांगा सोंपयता पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदिवस